नमस्कार. काल राज्यात तसेच पेडणे वाठारात भरपूर पाऊस पडलो आणि त्याचबरोबर विजय पडल्या. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगा 4:45 वीज पडल्यान जे रनवे वयल्यान जे लायटी आशिल्ले ते बंद पडले. तेच्या उपरांत राती 8 मेरेन तेचे काम करपाक आयले आणि तेचे भितर जे 3 फ्लायट जे आशिल्ले ते डायवर्ट करपाक आयिल्ले अशी इन्फॉर्मेशन मोपा एअरपोर्ट कडल्यान आमकां मेळटा. एकंदर काल सांजचे जे गडगडाट जाले आणि वीज पडल्या, ते वीज पडल्या उपरांत जे मोपा एअरपोर्टार रनवेचेर जे लायट आशिल्ले ते बंद पडले आणि तेच्या उपरांत 8 मेरेन तांच्यांनी ते काम हाती घेतले आणि काम केलेलें आसा आणि 8 उपरांत थंयसरले जे बाकीचे कामकाज जे आशिल्ले सुरू जाल्या. तो मेरेन जे फ्लायट लँडींग जावपाचे आशिल्ले ते खंय तरी डायवर्ट करपाक आयल्या अशें इन्फॉर्मेशन आमकां मोपा एअरपोर्टा कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.